गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। नावेली वाठारांतले एका घराचे जनेल फोडून चोर घरांत घुसले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी 4 इंग्लीश सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी रोख रक्कम फारायली। घराचो धनी विदेशांत काम करता। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। नावेली बाग हो नावेली आमी कटक म्हणटा थिंग पडला आनी आमचे एरिया म्हाका दिसता एक 40 घरां आसा आमच्या गांवांत आनी केन्ना लायफान चोरी म्हणटी जायनासली। आज हे फर्स्ट टायम आमच्या गांवांत ही चोरी जाल्या आनी मातसो राती जाली कळना तुका। आनी आज आमी सांजे वखदां 5 सुमार आमच्या एकट्या भुरग्यान 10 रुपयान चोयलें कित्याक ही लंडन गेला वखद 16 तारीख गेल्ली लंडन आनी आज 5 दीस जाले तेन्ना जी सडनली चोरी जाल्या म्हणटकूच साम ते 10 रुपयान कळलें आनी गांवच्या लोकांक सांगलें बाबा 10 रुपया ना न्हू। तेन्ना आमी काजन तेंगे आहाय ते येयले आनी आमी चोयल्या वखद देरा फोन केलो आय सगळीं भितर। मागीर आमी पुलिसांक आपयले आनी पुलीस बी येयले आनी आमी मिडियाक आपयले आमी बाबा संतोश तुका हांव देव बरें करूं रोखडोच आमचो येयलो आपयता येता। किती वेळ सद्या कॅश थोडे कॅश 2-3 हजार कितें वयले तेणी आनी कांय उरना आनी थोडे सोऱ्या बाटली आहल्यो भितर आमच्यो भायले सोरो आहलो ते वयले हायर कांय वयले ना हें संतोश या।